Onesforas ortsoloita, Paceras somens mogaci, Orzolanus varsorgico, Amco Deoce faculta, Somes lagia poita, Apnaci bonizo moita, Orzolanus varsorgico, Amco Deoce faculta, Somes lagia poita, Apnaci bonizo moita, Onesforas ortsoloita, Paceras somens mogaci, Onesforas ortsoloita, Paceras somens mogaci. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा देव. निमाई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीत. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मानुएल थॉमस सोजा हाच्या आत्म्या पासत आनी आना ग्रासा नोरोना हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आवरोरा मिनेझीस. आयज बावर्ताची दिवटी पेटयता सबस्त्यांव कुलासो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. खरीत भाशेन आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत मागुया. बापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबडींदो इस्रायल परजा तिका सुटका दिली द्यान, पूण जेन्ना ती चलूंक लागली तेन्ना फारो आनी ताच्या सेवकांक दिसलें हो आमचो वावर कोण करतलो, आनी परतून ताका आडावपाक फाटीक लागले. आनी लोक मोइजेसाचेर उलोवपाक लागलो, आमकां फोंड नासले इजिप्तान मरपाक हिंगा कितें हाडलें आमी. आनी मोइजेस म्हणटा पळयात देव अजापांक करतलो तें पळयात. तर देव आमचो बाळ तपासता, मागता त्यो वस्तू रोखडोच दिना आनी हाचेर बाळ तपासून आमकां फावो करता. तर आमचो बाळ घट कर म्हणून हे मिसांत आमी मागुया. आनी हे मिसान आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवा फुड्यांत पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर सुविदार देवाक तुमकां भाव भयणींनो म्हजो उच्चारून सांगता, मना चिंतून तडान उच्चारून वायट गजाली करून जायती प्रार्थना केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो अपराध. सदांचो कुवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. कोणव्याळ्या बापा तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दीस घाल,
जे कृपेचे देण्यांनी ताका ओदीक ओदीक बोर भारतान बोरमाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर हाची आज्ञा सदांच पाळूंक ताका तीर आनी जागृत करून दवर हें मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेता राजवत चलयता सासनांच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताच्या राजाक कळयतच ताचे आनी ताच्या सेवकांचे मन इस्रायल पोरजे विशीं बदल्लें. तांणी म्हणलें, आमची सेवा करताली ते इस्रायल पोरजेक वचूंक दिवन आमी कितें केलें? म्हणटच फारावन आपलो रोंगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्टाचे हेर सगळे रथ घेतले आनी एकाचेर सरदार घाले. आनी सर्वेस्परान फारावचे इजिप्ताच्या राजाचे काळीज निबोर केलें आनी इस्रायलाच्यो पूत धुवो जैतिवंत जावन भायर वेताल्यो तेन्नाच तो इस्रायलाच्या पुता धुवांचे पाटीक लागलो. म्हणटच इजिप्तकार म्हणजे फारावचे सगळे घोडे आनी रोंगाडे ताचे घोडेकार आनी ताची फौज इस्रायलाच्या पुता धुवांचे पाटीक लागले. बाल जेफोना मुखार पाय हाहिरोता लागीं दोर्याशी तांणी पेणें केल्लें थंय ती तांकां मेळ्ळी. फाराव लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुता धुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येतात तें तांणी पळयलें. इस्रायलाच्यो पूत धुवो एकदम भियेल्यो आनी तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. तांणी मोइजेसाक म्हणलें, ह्या ओरोन्यांत तुवें आमकां मरूंक हाडल्याय. इजिप्तांत आमकां फोंड नासले. इजिप्तांतली भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय? आमची वाट सोड. आमी इजिप्तकाराची सेवा करूंक सोदता अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना? ह्या ओरोन्यांत मोरचे सुवातेर इजिप्तकारांची सेवा केली जाल्यार अदीक बरें आसलें. मोइजेसान पोरजेक जबाब दिलो, भिवू नाकात, गोठ रावात. आयज तुमकां सोडूंक सर्वेस्पर कितें करतलो तें तुमीच देखतल्यात. आयज तुमी पळयतात त्या इजिप्तकारांक तुमी आनीक केन्नाच पळोवची नात. खूद सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावात. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बॉडी उबार, दोरयार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजनासतना दोर्यांतल्यान वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारूण करतलो आनी ते तुमच्या पाटीक लागतले. आनी फारावचेर आनी ताच्या लोस्कोराचेर जोयत व्हरून आनी तांच्या रोंगाड्यांचे आनी घोडेकारांचे निसंटन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारावचेर आनी तांच्या रोंगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जोयत व्हरतच हांव खरेंच सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. परतून म्हणयात, सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पराचें किर्तन गायता, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. गोड्यांक आनी गोड्यावेल्यांक ताणें दोर्यांत शेवटिले. सर्वेस्पर म्हजें बळ ताचेंच किर्तन गायता. ताणेंच म्हाका सुटका दिली. तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटा. म्हज्या बापायचो देव तो, ताची वडवीक गायता. जबाब, सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पर. फारावच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोर्यांत शेवटिल्यो. ताच्या निवडलेल्या गोडेवेल्यांक तांबड्या दोर्यांत गिरासले. जबाब, सर्वेस्पराचें किर्तन गावुया, जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सागराच्या उदकांत ते नपयत जाले.
फातरा वरी सोमदिरांत बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपले बोळ दाखोवन फांकी जाला. तुज्या उजव्या हातान सर्वेस्परा दुस्मानाचे केले कुडके. जबाब सर्वेस्पराचे कीर्तन गावया जोयत व्हरून तो मोहिमेन भरला. उद्गार आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारू करूं नाकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुर्शास्त्रां आनी फार्जांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हळें, गुरुजी तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी संस्कृती ती एक खुणा सोदता खंय, पूण जोनास प्रवाद्याच्या कोणा शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती ती माशेच्या पोटांत आसलो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती दोनीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनेवेचो लोक जोडट्याच्या दिसा हे संस्थे बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा एकलो आसा. दोखिणीची राणी प्रिथ्वीचे शिमेतान सालोमाचें शाणेपण आयकूंक आयली देखून जोडट्याच्या दिसा हे संस्थे बरोबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सालोमा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, जशें आमी आयकलां फाटल्या दिसांनी फारावन आगोट वावर इस्रायल लोकांक दिलो आनी रोण्णें सोरेस्परान आयकलें. आनी मोइजेसाक देव दिश्टी पडलो, उज्याच्या रुपान देव दिश्टी पडलो. हांव तिका सोडोवपाक सोदतां, तो फुडारी जातलो हें काम करपाक. हांव तुका विचून काडला, वच आनी फारावक आनी लोकांक सांग. आनी लोकांनी विचारलें जाल्यार तूं कोण, नांव कितें? आय एम हू आय एम. हांव आसां तो हांव आसलो, आसा आनी आसतलो, आल्फा ओमेगा. आनी आरोन ताचो भाव आनी मोइजेस आमी जाणां, मोइजेस मातशें स्टॅमरींग गाग येताली ताका, उलोवपाक तितलें जायनासलें. आनी देवान सांगलें, आरोनाक सांग उलय, उलोवंक लाय तुजे सुवातेर. आनी फारावाक सांगलें, आनी फाराव आयकोना जालो. 10 कास्ती धाडल्यो. 10 आयकोना म्हूण 10 कास्ती धाडल्यो. तितल्यो 3 निमण्यो जावन आसात, तोड धाडले. तोड पडले, तोड. आनी तोड सगळे गिरासूंक लागले. तोड तरी आसतना फारावाचें काळीज निबोर आहा. उपरांत नवी कास धाडली काडूक. 3 दीस काडूक कांयच दिश्टी पडना, फकत इस्रायल पोरजेक दिश्टी पडटा. इजिप्तकारांक कांय दिश्टी पडना. 3 दीस काडूक
दीस आनी रात. तरी आसतना फारावाचें काळीज आलो ना. 10वी कास्त भिणांत बांदू जावन आसात. मालगोडे मोत्तात. इजिप्तकारांचे मालगोडे मोत्तात. भुरगे जावं आनी मनजाती जावं मालगोडे आहा ते मोत्तात. आनी कशें मोत्तात? देवान जेवण करूंक लायलें. पास्काचें जेवण, आदले काळाचें पास्काचें जेवण तें. आनी जेवण करून मेंढऱ्याचें रगत तुमच्या उमऱ्यार मारात. उमऱ्यार मारात रगताचें रगत, मेंढऱ्याचें रगत. आनी राती हांव दूद धाडटलों. जंय जंय रगत ना ते मालगोडे मोत्तेले. 10 कास्ती, निमणी कास्त. आनी खरेंच तशेंच जालें भिणांत बांद. मालगोडे मरूंक लागले. राजाचो चेडो मेलो पयलो. हे भाशेन सगळ्यांचे एक एक घरांत इजिप्तकारांचे मालगोडे मरोंक लागले. आमकां कितें जाय? आमचीं भुरगीं मेलीं जाल्यार आमकां कितें जाय? वसात तुमी, वसात तुमच्या गांवांत वसात. आनी सांगतात, बायबलाचें ना तें, पूण सांगतात की फावो ते भाशेन ताका पयशे फारीक करूंक नासले. इजिप्तकारांनी इस्रायल जे काम करताले ते पयशे फारीक करूंक नासले. आनी तेन्ना इस्रायल परजा पयशे मागूंक केली. आमचे पयशे दियात, आमचे भांगार दियात, आमकां रुपेन दियात, आमकां नेसण दियात मागूंक गेली. आनी ताणें दिलें. वसात, वरात. उडोवंक लागली. भांगार रुपें उडोवंक लागलीं, रोप उडोवंक लागलीं. वसात तुमी तुमच्या घरांत. आनी ते वचपाक गेलीं भिणांत बांदून. वचोन दोयरे आशिल्लीं, तांबडे दोयरे आशिल्लीं, थंयसर वचोन बसलीं. फारोक मागीर चिंतूंक लागलें शेवकांक आयचें वाचप भिणांत बांदून. तांकां धाडलीं. आमचो वावर कोण कोत्तलो? वागूड वावर कोण कोत्तलो? तांकां धाडलीं तीं. आनी तांकां पोत्तून हाडूंक सोदता. रणगाडे, घोडे, फौज तयार कोत्ता आनी धाडटा. आनी तेन्ना इस्रायल परजा पडयता आपणा फाडल्यान. इतली फौज येता. आनी मोइजेसाचेर उलयता, कित्याक काडली आमकां हांगासर? कित्याक काडली? आमकां फोंड नासले? मरूंक पुरूंक फोंड नासले इजिप्तान? आनी मोइजेस म्हणटा, घोट रावात. तुमी अजापां पळयतलीं, ते अजाप केन्नाच दुसरे फावटी पळोवचे ना. तुमी अजापां पळयतलीं, अजापां पळयतलीं. देव अजाप करतलो. देवाचे पाट दवरात. आनी तेन्ना देव मोइजेसाक सांगता, तुजो दांडो उबार आनी हात वयर काड. उदक दशीन जातलें. दोयऱ्याचें उदक दशीन जातलें आनी वाट जातली. आनी पांय भिजय नासतना इस्रायल परजा आलतोडी पळतोडी वयतली. हें अजाप केन्नाच दिश्टी पडचें ना. मोइजेसाक मोइजेस सांगता, हें अजाप तुमकां केन्नाच दिश्टी पडचें ना. तर देव भावार्थ मागता आमचो भिणांत बांदून. भावार्थ मागता. आयच्या वांजेलान तशेंच इतल्यो जेजून मिलाग्री केल्ल्यो, इतलें पडयल्लें आसतना फारिझी दोशास्त्री खुणां मागतात. इतले मिलाग्री केल्यान खुणां मागतात. आनी जेजू म्हणटा, म्हज्यान दुसरी कोणाक कांयच दिवंक जायना. जोनास प्रवाद्याची कोणां 3 दीस तो मासोळीच्या पोटांत आसलो. ते भाशेन व्हडली कुणां, व्हडल्यांतली व्हडली कुणां, हांव जमणीच्या पोटांत आसतलो आनी 3 दिसांनी जिवंत जातलो. व्हडली कुणां. कुणां जाय, केन्नाय कुणां जाय, पूण भावार्थ जाय. भावार्थ चड गरजेचो भिणांत बांदून. आमी आमच्या भुरग्याक चलोवंक शिकयता. धाकलें भुरगें आसता, आतां दोन चलयता, सदांच चलयना, सोडटा. आतां तूं चल, सोडटा. भावार्थ, आवयचो भावार्थ भुरग्याचेर. तें आतां चलतलें हें भुरगें आतां चलतलें, सोडटा अशें करून. पडटलें तें, पूण आपणाचे वतीन चलोवंक लागतलें. हेच भाशेन आमचे धर्मांतूय कोणाक जाय केन्नाय
पूण चडसो आमचो भावार्थ हें देव कोत्तलो. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C42 पेज नंबर 46 C42. म्हजे भाव भणिंदो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतासलें जावं म्हण मागुया. हे तुमचे आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परादी मागां वेगवेगळ्यो बैल्यो तुका भेटोवंक जे परजेक तुवें फर्मायिल्लें तें सगलें आतां संपोवन जेच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपुन्नायक पावयले. तो जेजूचो योद आयज तुका भक्तीन वंपतावन तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालो तशें आतां आमची जण एकल्याची भेटवणी पवित्र कर आनी समेस्तांचे सवणेक फायद्याक जावं शिकोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं, आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काळे आनी सोताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाचे पुतावरी मनशा कडल्यान रोसलें ताचे वरी नव्यान आमकां ती सारक्याची केली. एका ती सगळीं रोसना आंदोलन कोता शेवा प्रिजमे तुका वाकणटा तारण मेळची परजा. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता संतां भोगताय सभा तेंकां सगळ्या देवतां संगाती संतोसान आमी निरोतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे रगत. आपलेच कुशेन कोश मारूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही मातशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेज परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स,
नव्यानी सास्ती कराराचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा. Bavartaco gut purgotuja. Tuja kupsani punon jivon pona orni pumenam kasurali somya sonsaraja sorvodara akti बापा जिच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवगणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेज कुळार रगो शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचे विस्तारले तुजे पयस बेचो उगडास ल्यो आमचे बागेवन बापा फिलिपदेन आमचे गोंडी बापा सिमा आमच्या आदारी गोंडी बापा सगळे याद देखी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमी पास्कांचे परब जाले म्हणटच पास्कांचो घराब्याचो बेजमेंत कोत्ता आमी आनी आशिर्वाद दिता आसतना ही उतरां म्हणटा. आदल्या करारान जे घरांनी रगवत मारलें उमऱ्याचेर ती तुवें राखल्यान सांबाळ्ळी. हेच भाशेन जेच्या रोगतान हें घर आयज बेजबेत आमी कोत्ता तें राख आनी सांबाळ. तर मनान धरून सगळीं आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं आयज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या दोशीका तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाड. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दयागण जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकुती सर पातकां दिसटोय आनी सर आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी संस्थांच्या संस्थान. समेस क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूं तिका एकोडान सांबाळ. जशी येता राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेणे संसाराचे पाप लागतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप लागतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेणे संसाराचे पाप लागतले आमकां शांती दी.
हो जेजुयद्या शिडी संवसाराचें पाप करता त्या शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाचे दीस घाल. सर्गीचे देण्यान ते आमकां बोडलें तूं आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसो नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया U23 पेज नंबर 241. U23.